वन रँक वन पेन्शन येवजणेत डिफेन्स पर्सनलांच्या पेन्शनात सुधारणा घडोवन हाडपाक युनायटेड वेटरन्स असोसिएशनान विरोध केला. तशेंच जवान आनी ऑफिसरांक मेळपी इमर्जन्सी मजतींतल्या फंडांतलो फरकय ना करचो अशें ते मागतात. हाचे आदीं OROP म्हटल्यार वन रँक वन पेन्शन ही पॉलिसी नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला केल्ली आनी तिचो लावय मेळोवन दिल्लो. पूण युनायटेड वेटरन्स असोसिएशनान तातूंत काळा प्रमाण कांय बदल करचे, ऑफिसर आनी जवानांक फंडिंगाचे बाबतींत दवरिल्लो फरकय उणो करचो अशें मागलां. ते संबंधांतलें निवेदन तांणी गोंय आनी केंद्र सरकाराक दिलां. पळयात. पेंशन ये एक अलाउंसेस है कि जो वार टाइम में या ऑन ड्यूटी में जब किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है तो उनको एक अलाउंस दिया जाता है. ये जो अलाउंस है वो ऑफिसर्स में और जवान्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है. मीन्स इट इज़ 4 और 5 टाइम्स मल्टीपल. अभी सिंपल वे में यदि हम समझाएं कि यदि किसी की वार टाइम में किसी की टांग टूट गई है, एक ऑफिसर्स की टांग टूटी और एक जवान की टांग टूटी, अभी ऑफिसर्स को उसका टांग टूटने का 1 लाख रुपये महीना दिया जा रहा है और जवान को 10,000 रुपये महीना दिया जा रहा है. तो ये कहाँ की इंसानियत है कि एक जवान की टांग की कीमत 10,000 रुपये और ऑफिसर्स की टांग की कीमत 1 लाख रुपये. ये दूसरी प्रॉब्लम है. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बट मेजर इशूज आर ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का, देन वन रैंक वन पेंशन का और डिसेबिलिटी पेंशन. और देन देयर इज वन अनदर प्रॉब्लम दैट इज मिलिट्री सर्विस पे. मिलिट्री पे सर्विस में इतना डिफरेंस है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस पे? दैट पर्सन हु इज सर्विंग इन मिलिट्री ही विल गेट दैट सर्विस पे. नाउ एवरीबडी, ईदर ऑफिसर्स और जवान, एवरीबडी इज सर्विंग इन द मिलिट्री. तो वहाँ पे फिर इतना डिफरेंस क्यों होना चाहिए? एक ऑफिसर्स को मिलता है 15,000 रुपये मिलिट्री सर्विस पे और जवान को मिलता है 5,000. 3 फोल्ड्स. तो ये सारे इश्यूज हैं. तो हम अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो यहाँ के बहुत जनप्रिय नेता है, कि हमारी आवाज़ को चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक और फर्दर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँचाएं. ये युनायटेड वेटरन्स असोसिएशन आणि आमचे कडेन एक ऑनरेबल आमचे CM आसा, ताका फॉरवर्ड करपाक आनी CMाक PMाक फॉरवर्ड करपा खातीर एक लेटर दिला. तातूंत OROP म्हणजे वन रँक वन पेन्शन जी पॉलिसी आशिल्ली आनी जी आमच्याच गव्हर्मेंटान म्हणजे नरेंद्र मोदीच्या वेळारूच तांकां दिली गेली, म्हणजे खूब वर्साचो डिमांड आशिल्लो तांचो, तो पूर्ण केल्लो, आमच्याच सरकारान पूर्ण केल्लो. पूण तांचें अशें म्हणणें आसा की ह्या वर्सा तातूंत थोड्यो कितें चेंजीस करून किंवा म्हणजे दुसऱ्या हातूंत जाल्यार ते जे तांच्या खातीर मातशें मारक आसा, हानिकारक आसा, आनी त्या खातीर ते प्रायम मिनिस्टराक सांगतात की तशें इनजस्टीस आमचेर जावची न्ही, आमचेरूय हें जावचें न्ही, आमी देशा खातीर सेवा केल्या. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा जेन्ना एक गव्हर्मेंटूच तांकां वन रँक वन पेन्शनाची पॉलिसी दिता आनी खंय तरी दुसऱ्या वर्सा खंय तरी तातूंत भितर मातसो हें जाता, तांचें म्हणणें अशें आसा की थोड्या ऑफिसर्सांनी एक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवन तशी ती स्कीम काडपाक पळयतात म्हणून. पूण अजून ती स्कीम म्हाका दिसता इम्प्लिमेंट जावना, आनी ताच्या खातीर ते आज खंय तरी अपील करतात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.